नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगा. खबर विस्तारान. मायनिंग ब्लॉकाचे तिसरे बीड मोंत दे शिरगांव नाना बांदेकारान राखले. 97 हेक्टरांचो ब्लॉक बांदेकारान 111.28% उखल्लो. ई ऑक्शनाक 10 कंपन्यो वांटेकार जाल्ल्यो. मंगळारा काल हे ब्लॉक बिडिंगा खातीर उक्तो जातलो. बुधवारा पावणी जातली. ही पावणी जातकीच 15शी उपरांत आनीक 7 ब्लॉकांचे बिडिंगाची प्रक्रिया सुरू जातली. काँग्रेसीन पक्षांतरा आदी दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो आड घाल्ले अपात्रता याचिकेचेर सभापतीन 3 म्हयन्यांनी पयली सुनावणी घेतली. जाप दिवंक प्रतिवादी आमदारांक 30 दिसांचो प्रास दिला. ते उपरांत 8 जाणांचो गट बीजेपींत विलीन जाल्लो. तांचे आडय अपात्रता याचिका आयल्यात. तांचोय खंय अभ्यास करून रोखडीच सुनावणी जातली. सभापती प्रुडंटा कडेन उलयला. This disqualification petition has been filed by Amit Katkar against Michael Lobo and Mr. Digambar Kamath. So I have appeared for both the respondents. आमकां फक्त नोटीस आयिल्ली की there is a hearing today, but we were not given copy of the petition or the annexures. Okay. In terms of the rules, the notice should be accompanied by way of petition and the annexures. So we informed the speaker that आमकां copy मेळूना म्हणून petition. Then the speaker has given us the copy of the petition. This is what I have got today. So I have sought time to file a reply. I will file a reply within 30 days. This was a petition which was filed against 2 of their MLAs on the ground that they had orchestrated or they were attempting to orchestrate defection. And according to us, by their conduct, they had given up their membership of their party. Therefore, we had filed this in the month of July. We pointed out to the speaker that while conducting these proceedings, the Honorable Speaker should take into consideration the judgment of the Supreme Court, which says that the outer limit to decide the disqualification petition is 3 months. Therefore, adherence to that judgment is required, and while fixing the date and while granting the time, that may be taken into consideration. ताणी ताजेर एक 30 दिसांचो पिरियड मागलेलो आसा रिप्लाय करपाक आनी त्यामुळे बाकीच्या दोन्ही सायडीन आपल्याला त्यो बाजू ताणें मांडल्यो आनी त्यामुळे 30 दिसांची तांकां पिरियड आसा तो ग्रांट केल्लो आसा आनी त्या नंतर ते फुडली हें आसा न्ही शेत सुरू जाता. 8 आमदारां आड घाल्ल्यो 3 अपात्रता याचिकेंचेर खंय सभापती अभ्यास करून सुनावण्यो सुरू करपाचो आसा. आणि तुमच्या मुखार आनी 3 पेटिशनां जे डिफेक्ट जाल्ल्या उपरांत एक गिरीशान घातले काँग्रेसीन आनी एक इंडिविज्युअल तेजेर तुमी ताजे आमी अभ्यास करून जे आसा न्ही ते फुडली दिसांक केन्ना तरी तांकां तांचेर पेटिशन सुरवात करता तांकां नोटीस इश्यू जाता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि शिरीष कुंकळेकर. 28 ते 30 डिसेंबर वागातोर सनबर्न पर्यटन खात्याचो बावटो. आयोजकांनी इव्हेंट फी 1,10,00,000 ताचेर 18% GST म्हणून भरपाचो. इव्हेंट प्रोसेसिंग फी 15,000 रुपया ताचेर परत 18% GST. ते भायर सेक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून 1,10,00,000 भरपाचे. बोवाळ जालो जाल्यार डिपॉझिट गेलें. सनबर्न वाठारांत खंय नो स्मोकिंग. टुरिझम डिपार्टमेंटान 28 ते 30 डिसेंबर वागातोर हांगा जावपी सनबर्न फेस्टिवलाक परमिशन दिल्लें आसा. सरकारान काही अटी घातल्या ऑर्गनायझरा फुड्यान. तेतुंतली पयली अट म्हटल्यार 1,10,00,000 रुपया आणि त्याचेर 18% GST इव्हेंट फी म्हणून ऑर्गनायझरांनी भरची पडटली. दुसरी अट 15,000 रुपया त्याचेर 18% GST ही इव्हेंट प्रोसेसिंग फी ही बी तांकां भरची पडटली. त्या भायर सेक्युरिटी डिपॉझिट म्हणून 1,10,00,000 रुपया ही सरकाराक ऑर्गनायझरांची भरची पडटली. सो हो सगळो फिगर पयलो जाल्यार ऑर्गनायझरांनी गव्हर्मेंटाक 2.5 कोटी हे सरकाराक तांकां दिवचे पडटले. स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी. जमनी बळकावपाचे केशींत मास्टरमाइंड मोहम्मद सुहेलाक SITन आनीक एके केशींत परत उखल्लो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण फाटले फावट जामीन मेळ्ळे उपरांत सुहेल अंडरग्रावंड आशिल्लो. JMFCन ताका 4 दिसांचो रिमांड दिला. सेल्डीड डॉक्युमेंट रिकवर करूंक SIT 9 दिसांचो रिमांड मागताली. कोर्टान ताका 20 डिसेंबराक हाजीर करूंक सांगला. जमीन हडप करपाच्या केसीन SITन मास्टरमाइंड मोहम्मद सुहेल अलायन्स मायकल जेका म्हणटात तेका आनी एका केसीन SITन तांकां अरेस्ट केल्लेल्या. सोर्सिसा कडल्यान कळोन येता की जेन्ना ताका बेल मेळ्ळी न्ही पयल्या केसीन तेन्नाच्यान तो अंडरग्रावंड आसलेलो म्हणून कळटा. स्टुडंटा खातीर ओंकार फळारी. गोंयभरची बेकायदेशीर होर्डिंगां निश्चित जाल्यांत. थळाव्या अधिकाऱ्यांक काडूंकूय लायल्यात.
गोंय सरकाराची हायकोर्टाक जाप, कोर्टान स्वेच्छा दखल घेतिल्ल्यान सरकाराची एक्शन, येणावळ सचिवाची समिती नेमल्या. ही समिती होर्डिंगाक परमिशनां दिवपा विशीं तांचेर लक्ष दिवंक बेकायदेशीर आसल्यार तांचेर कितें कारवाय करपाची हे विशीं खंय सुचोवण्यो शिफारशी करतली. This matter came up before the High Court, and we told the High Court that the state government has constituted a committee headed by the Revenue Secretary to take a policy decision about these illegalities and what provisions, what legal scheme or legal action could be taken. That will be recommended by this committee, and the government will take a decision based on that policy decision. Who are in the committee, sir? It is basically headed by the Revenue Secretary. The other members are Director of Municipal Administration, Director of Panchayat, then somebody from the Town and Country Planning Department, somebody from the PWD, thereafter somebody from the National Highway Authority, then Joint Secretary Revenue, and one eminent lawyer will be appointed in this committee. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. मुरगांव बंदरार टॅक्सीवाल्यांनी क्रुजा कडेन केल्ल्या केस्तांवाची जबाबदारी मुरगांवचो आमदार संकल्पान आपल्याचेर घेतल्या. ताणें मुरगांवकार आनी टॅक्सीवाल्यांचे वतीन जाहीर माफी मागली. संकल्पाची जिल्लोधिकारी, पोलीस आनी टुरिजम अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जाल्या. पर्यटन मंत्री म्हणटा ह्या फुडें असली दादागिरी चलची ना. टॅक्सीवाल्यांचे दादागिरीन क्रूजवाले फुर्योज. जे 80 टुरिस्ट जे कोच घेवन येयलेले तांकां कोचाक रिटर्न धाडले. हेज्या लागून खंय तरी एक वायट मेसेज गेलेली आसा आनी म्हाका दिसता एज ए लोकल MLA मुरगांव गोवाचो ती तितलीच जबाबदारी म्हाजी सुद्दां आसलेली. हांव थंय नासलो कारणान त्या युनियनान केला म्हणच्या पेक्षा हांव ती जबाबदारी घेता. आय टेक फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी. कितें जो इन्सिडंट थंय जाला तो जावचो आसलो न्हू, बट तो इन्सिडंट जालो तेज्या लागून हांव सगळ्यां कडेन एपॉलॉजी मागता, सगळ्यां कडेन हांव माफी मागता ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ मुरगांव गोवा, टॅक्सी युनियना कडसून सगळ्यां कडेन हांव परत एकदा. संकल्पाची दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी, पुलीस, टुरिजम अधिकाऱ्यांबरोबर बसका जाली. काल मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्लीच. आता ह्यान फुडें असली दादागिरी चलची ना म्हण पर्यटन मंत्री रोहनाची शिटकावणी. क्रूज टर्मिनलाचो काल जाला. सीएमान क्लियर डायरेक्शन दिला एक्शन घेवपाक. आजूय सकाळी अपडेट घेतला. आय एम ऑन द जॉब. आय विल एन्श्योर दॅट एक्शन इज टेकन ऑन दोज पीपल, एस्पेशली जी कोणें कंप्लेन समज रेज केल्या टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सान की ड्रायव्हराक मारलो म्हणून, एसॉल्ट केलो म्हणून. That is not acceptable. We will ensure that the people are arrested, whoever is trying to do it. मुख्यमंत्र्यांनी डायरेक्शन दिल्ले आसा and I am continuously following up. SP कडे सकाळी उलयला. I am ensuring that this due follow up is done. असली दादागिरी कशीच चलची ना. आमी ॲप करतात आनी आमी करचें ना म्हणून पयलें. कितेंय करून गेले हांकां नाच जाला की ह्या लोकांनी टुरिजम वाट लायला जे नाका नाका करून उलयतात ते. आतां कालचें जें जालां, यू विल अंडरस्टँड द रिपलिंग इफेक्ट इन डेज टू कम, वीच वी हॅव टू फेस. मागीर परत उलय रावतले आनी म्हणटले आमकां पोटाक काय ना, आमकां काय ना. म्हाका एक सांगा, मोपा येतकर वास्को गेले, दाबोली गेले म्हणून हेच लोक बोवाळ मारताले मरे. आतां क्रूज टर्मिनल 60 शिप्स आर कमिंग दीस इयर. आतां सावथाक बिझनेस मेळटा तोय तुमी वगडायतले. सो यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग टू हॅपन एंड यू वॉन्ट टू डू दॅट दादागिरी. पण दादागिरी धंदे बंद. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आमदारांक गाडयांक लावंक मेळटा ते स्टिकर आपले गाडयेक लावन भोंवपी 41व्या आमदाराक सभापतीचो दणको. त्या 41व्या आमदाराक आपोवन तांकां हे स्टिकर खंयच्यान मेळटात ताची चवकशी करपाचें सभापतीन थारायलां. बिझनेस एडवायझरी समितीचे बसकेंत हो मुद्दो काडून फुडें कशें कितें करपाचें तें थारतलें म्हणून सभापती तवडकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. आमदार नासतनाय आमदाराचो लोगो, स्टिकर आपले गाडयेक लावन भोंवपी एक गाडयेचो फोटो एक्टिविस्ट आयरिशान पब्लीक केल्लो. प्रकरणाची सभापती रमेश तवडकरान दखल घेतल्या. त्या 41व्या आमदाराक आपोवन हाडून ताका स्टिकर खंयच्यान मेळ्ळो ताचे ते चवकशी करपाची आसा. त्या संदर्भांतली ती गाडी किंवा ताचो नंबर बाकी सगळें म्हाकाय ताजें हें पावलां. हांवें म्हणजे आज सेक्रेटरीक आफोवन हाडून आसा न्ही, त्या संदर्भांत ते आमी सिरियसली एक्शन घेवपाची गरज आसा. हो विशय आसा न्ही, इमिडिएट जो आसा न्ही, बिझनेस एडवायझरी कमिटी समोर जो आसा दवरतले की आमकां फुडले पास जे रिलीज करपाक जाय ते कशे रिलीज करपाक जाय. आनी निश्चितपणे जे आसा न्ही
की ताका नोटीस काडून ताका आफोन हाडून जे आसा न्ही ताजी रिसर्च जे आसा न्ही चवकशी जातली आनी ताजे थरली असो मिसयूज जावचो न्ही हाजे काळजी आमी काळजी घेतले. ताका कसो मेळ्ळो तो तर पळयत पडटा. म्हणजे म्हज्या ऑफिसाचो मनीस रेस्पॉन्सिबल आसा किंवा एखादो आमदार रेस्पॉन्सिबल आसा हाजी चवकशी जावची. तुम्ही सिरियसली पळयता? सिरियसली पळयता. आमदार रेस्पॉन्सिबल आसत जर जायत ताका सांगचें पडटलें की अशा तरेचे गैरवर्तन किंवा मिसयूज जो आसा न्ही तो हाजे कडेन चलचो ना म्हणून सांगचें पडटलें. आमदाराक मेळपी हो स्टिकर फक्त आमदाराचे गाडये खातीर आसता. ताच्या फामिलीक सुद्धा तो वापरूंक मेळना म्हूण सभापतीन स्पष्ट केला. कायद्यान फक्त आमदाराच्या काळजी लावपाक बाकी कोण लावंक शकना. कोण लावंक शकना. फॅमिली मेंबर सुद्धा लावन भोंवपाक शकना. ना. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि शिरीष कुंकळेकर. उपद्रव मुक्त पर्यटन मोहिमे सकयल कळंगूट पोलिसांनी 20 भिकाऱ्यांक ताब्यांत घेतले. दर्यावेळेर भोंवपी भिकाऱ्यां आड खंय बॅगर्स प्रतिबंधक कायद्या सकयल कारवाय मोहीम चालू केल्या. 20 4 ते 5 जाण मायनर. भिकाऱ्यांचो पत्तो सोदून तांच्या मूळ गांवांत रवाना करपाचो प्लान चल्ला. आज सकाळी आमी स्पेशल ड्रायव्ह कंडक्ट केले बॅगर्सा अगेन्स्ट. तेन्ना आमकां कलंगूट एरिये कंडक्ट केले तातूंत आमकां अरावंड 20 बॅगर्स मेळ्ळे इन्क्लुडींग मायनर्स आसा तो 5-6 जाण. तांकां आमी आतां पुलीस स्टेशनार हाडला आनी फुडलो प्रोसिजर चालू आसा आमचो. आमकां सांजचे आमी करून कोर्टाक प्रोड्यूस करतले आनी मागीर एज पर कोर्ट ऑर्डर्स कितें डिस्पोजल करतले सांजचे. कस्टडी बीन तांकां अशी काय आसची? कस्टडी ना तांचे आतां आमी अरेस्ट दाखयले तांकां अंडर बॅगर्स एक्ट आनी ताका मागीर आतां प्रोड्यूस करून मागीर एज पर कोर्ट ऑर्डर्स कितें आमी फॉलो करतले. तांकां तेंच्या नेटीव प्लेसीर धाडटले काय? ते एज पर कोर्ट ऑर्डर्स कितें करतले आमी. पिवपाची उदका पुरवण बरे तरेन जाता. वाडटे मागणेचेरय WRDची नजर आसा म्हूण WRDचो चीफ इंजिनियर पणजे मिडिया कडेन उलयलो. शिपणावळीचे उदका पुरवणेक मातशे खंय फाटीं आसात ताचेरय विचार चल्ला. WRDच्यो स्किमी, उदका पुरवण, लोकांच्या प्रस्नाचेर आज वेबिनारांत मुख्यमंत्री आनी WRD मंत्री खंय वांटेकार जातले. वॉटर सप्लाय कंपोनंट, ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय कंपोनंट मोस्टली सगळे कडेन आमी ते कवरेज ओके आहा. म्हणल्यार आमी ज्यो प्लॅन्ट आसा त्या प्रमाणे कवर जाता. जो पर्यंत इरिगेशनाचे कंपाउंड आसा म्हणल्यार ज्यो अग्रिकल्चर शेती खातीर ज्यो पाणी वापरपाचें आहा तितून आमच्या आतां लास्ट 10 वर्सांनी खूब लॅग येयला. ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय क्वांटम वायज आमी सफिशंट वॉटर दिता आनी त्या प्रमाणे आमी एडिशनल करपाक आतां आमकां ज्यो रिक्वायरमेंट ज्यो स्टेटाचे आसा ऑलमोस्ट 1000 MLD आमी ते रॉ वॉटर स्टोर केल्ले आसा तेमकां दिवपाक क्षमता आमचे कडेन आसा. पण जो डिमांड वाडटा, स्टेटाचे डिमांड वाडटा, तेजे बॅक हँड सुद्दां वर्किंग चालू आसा. हे सगळे आमी लोकांचे पंचायतीचे नजरेक फाल्यां हाडटले आनी ऑनरेबल मिनिस्टर आनी ऑनरेबल CM लायव्ह क्वेश्चन घेतले लोकां कडेन आनी ज्यो डिपार्टमेंटाचो विजन आसा, जो स्टेटाचो विजन आसा, इन कंजंक्शन विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन जो तेंचे लोकांचे समोर मांडटले. कल के दिन 17 तारीख को 10 बजे वेबिनार रखा है जिसमें कि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट मिस्टर सुभाष शिरोडकर जी वो जनता से लाइव इंटरेक्ट करेंगे. प्ले ऑफाचें आव्हान कायम दवरूंक FC गोवाक नॉर्थ इस्टा आड आज जिखूंकूच जाय. आज फातोड्डे स्टेडियमा वयले गेमींत विनिंग मोमेंटम दवरूंक FC गोवा खेळटले. नॉर्थ इस्ट युनायटेड सर्तींतले पयले जैताक यत्न करतात. FC गोवाचो कोच कार्लोस पेना म्हणटा जिखपाक कितें करपाचें तें टिमीक दिसता खबर. नॉर्थ इस्टाचो कोच आल्बर्ट म्हणटा FC गोवा आड गेम बरी टफ. Of course, everyone know in the dressing room that Northeast has not won any game till now, but it doesn't matter. It doesn't matter because they changed the head coach 10 days ago. They are trying to find their first point, their first victory, and we don't have to have any confidence with that. No, our goal for tomorrow is to repeat a good performance, to get 3 points. And to be consistent. Because I always want to get points from opponents, so I don't care about one club in India, especially in India. I respect all club. Goa have an amazing team,
with amazing player. Really, the quality of the play of Goa, the style of Goa for many years. Everybody know in India, the technique, the academy. We will play in different way. As I say, we change with me. Approach on the game will be a bit different. Will be different Nordest United. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.